देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी हेरांक जी ट्युबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात तितल्यांकूय माय मोगाचो योगकार दिता. आमी जाणो आमच्या काळजांनी मनांनी खूब मागणी इंतेसांव गरजो आसात. ती सगळी मनांत हाडात. कित्याक आयज आमी पळयतले कशे भशेन जेजू आमकां इतलो लागीं आसा की आमचे सगळ्यो खोंती दास्ती तो आपणाचेर घेता. हाका लागून आतां आमी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवन ताचे गोठायेन आमी बरोवन येवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, थोडे वेळार आमी जाणो आमी कितें म्हणटा कितें कोत्ता पळय तें, पूण केन्नाय आनी खूब पाटी आमी नकळो आमी कशे भशेन दुसऱ्यांक दुखयता, दुसऱ्यांक आमी नाकारता पळय तें. हें असलें पातक आमी नको, पूण देव जाणाव आनी तो आमकां असल्या पातकांची बोगसणी दिवन आमचें जिवीत परतून थारार हाडटा. ही कृपा आमकां मेळच्याक ह्या वेळार आमी काळजान थावन आमच्या सालींची, चिंतनाची, मनाची आनी उतरांची ही सगळी आठवण करया जाता तितली आनी देवाचें बोगसणें आमी आतां मागया. दोळे धांपया आनी काळजान थावन आमी हें मागणें म्हणून देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें जोडया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वो आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या, सोम्या, सोम्या काकळूत कर. Page number A4. Page number A4. Moima deva kusorgi ani shanti tacha vista sosari sorves moraveva sornicha raya sormolita marte vamapa ami duka namaskar kota
मागुया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुतवाचेर विस्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फॉर्मायताय. वो एकूच खऱ्या जिविताचो नेम आमचे जिणेंत सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक तयार जाल्लीं आसा. तर आमी आतां चित दिवन देवाचें उतर आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. सावलू जेरुसलेम पावलो तेन्ना शिसांच्या जोम्याक एकठांय करूं जावंक प्रयत्न करतालो, पूण तीं सगळीं ताका भियेतालीं. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानून ती फाटीं सरतालीं. ताका घेवन बार्नबास दोन दुतांशी गेलो आनी वाटेर आसतना सोमी ताका कसो दिश्टी पडलो आनी उलयलो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कान जेजूच्या नांवाचे ताणें शुभ वर्तमान परगटलें हें सगलें ताणें तांकां सांगलें. तेन्ना सावलू तांचे बरोबर जेरुसलेम भोंवंक लागलो आनी हुर्बेन जेजूच्या नांवान प्रवचन करूंक ताणें सुरू केलें. पूण गिरीक भास उलोवपी जुदेवां कडेन उलोवन आनी तांचे लागीं हुजत करतोच तांणी ताका जिवेशी मारूंक चिंतलें. हें आयकून भावांनी ताका सेजाऱ्याक व्हेलो आनी हांगा तावन ताका परत तार्सुसाक धाडून दिलो. आख्ख्या जुदेयांत, गलिलियेंत आनी समारियेंत पवित्र सभा सवस्कायेन जियेताली आनी सोम्याची भक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन ती वाडत वेताली. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब जावन दी. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतले. म्हणया व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. ताची भक्ती करतल्या मुखार म्हजो आंगावनो पालतलो. गरिबांक दादोशी जायसर खावन जेवन मेळटलें. सर्वेस्पराक सोदता ती ताका वाखाणटली. ताची काळजां शांतीन जिवन सदांकाल. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. सगली प्रितूम शेकान शेक सर्वेस्पराचो उगडास करूं. ताचेशी परत येतली. सगलीं राष्ट्रां मेळून ताका पांयां पडटलीं. ताका पांयां पडटले संवसारांतले सगळे व्हड व्हड मनीस. मातयेक पावतलीं ती सोमेज ताचे मुखार मान बागयतलीं. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या. आनी म्हजो आत्मो ताचे खातीर जियेतलो. म्हजीं भुरगीं बालां ताची चाकरी करतलीं. फुडल्या पिणक्यांत सर्वेस्पराची खबर परगटतली. अजून जल्माक येवं नासलेले पोरजेक ताचें बरेपण अशीं गाजयतलीं. हें सगलें केलां सर्वेस्परान. जबाब. व्हडले सोबेन सर्वेस्परा आमी तुजी स्तुती करतल्या.
बागयोन जुआमाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बोगोर कोन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कोण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलता म्हूण आमकां गमून येतलें. आनी आमचीं काळजां ताजे मुखार आमी शाती कोत्तेल्या. कित्याक देव आमचें अंतस्कोणा परस व्हड आनी सोगलें ताका तावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कोण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताज्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी कोत्ता. ही तो ताजी आज्ञा, ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावात दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिला ते प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताज्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताजे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही कुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गीत घेवया B10 श्लोक दुसरो. B10 श्लोक दुसरो. Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe. Monis no zunia for me, udia for me, ja zogan chivo asa. Deva donatle utor, deva utor, taco ci uposta. Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe sarves morak, Zoe, Zoe. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. जुवांवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजें सोवें फळां दिना, तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. फांटो दाक वेलीक लागोन रावले शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावले शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात.
तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचें ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमकां हे भाशेन घडलां आसतलें. केन्नाय आमी सगल्यो वस्तू पळयता पूण त्यो आमकां दिसोंक ना. कितें काय म्हणटल्यात तुमी? वय, केन्नाय अशें आमचें सवें घडटा की सट करून आमी ती वस्तूक जागृत जाता आनी ती वस्त आमकां एकदम दिसूंक लागता. फादर टोनी डिमेलो आपल्या पुस्तकांत अशें सांगता, हियर द बर्ड सिंग. डीड यू हियर द बर्ड सिंग? आमी खूब सुकणीं ती आपले आवाज कोत्ता तें आयकता पूण तें आमच्या मनांत वचोंक ना. ज्या दिसा आमी तांकां हाजीर जाता तेन्ना सगळेंच वेगळेंच जावंक लागता. तेच भाशेन खूब लोक आसता, आमी तांकां पळयता पूण ती आमकां आजून दिश्टी पडोंक ना. अशें जाता की एक दीस आमचे भितरले दोळे उक्ते जातात आनी आमी तांकां हाजीर जाता. ते मेरेन सगळेंच बदलता. कितलींशीं कांतारां हे भाशेन घडलेलीं आसा मोगाचीं, तांचें सगळें तशेंच जालेलें आसा. कितलो लोक आहा पूण एकाचेर तांचें शिंतीत वता आनी सगळेंच तांचें जिवीत बदलता. वय, हे भाशेन देवाचें उतर. एक दीस म्हाका अशें घडलें. 18 वर्सांचो आसतना एक दीस म्हाका एक अणभव घडलो देवाचो. आनी त्या दिसा हांवें पवित्र पुस्तक घेतलें आनी वाचूंक लागलो. हीच वळ म्हाका मेळ्ळी, हेंच वाचप आयचें. आनी ते मेरेन सावन हें देवाचें उतर म्हजें सवें सारकें जिवंत जालें. ते मेरेन सावन आयज पर्यंत हें वाचप आयलें की ना हांव केन्नाच ह्या उतराक वाजें ना. जितले पाटी हांव वाचतां तितले पाटीन तें म्हाका आनिकूय सुबेज दाखयता. तातूंतच हांव रावंक एकदम खुशाल. ताका लागून हांव तुमकां सदांच हें सांगीत आसा. तुमी म्हणटले कित्याक लागून फादर हें सांगता आमकां? म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवें तुमचें सवें रिगून रावता. कित्याक ते मेरेन सावन हें म्हाका देवाचें उतर तोखलेलें आसा आनी तें म्हज्या जिवितान उगडापें जालेलें आसा. आनी एक आमचो फादर हर्बर्ट आल्फोन्सो अशें म्हणटा की सट करून देव आमकां हाजीर जाता. जशे भाशेन पावलू सगळें बरें कोत्तालो पूण सट करून ताका जेजूचो अणभव घडलो. ते मेरेन सावन तो सगळोच बदललो. तेच भाशेन आमचें सवें घडटा भयणीनो आनी भावनो. आनी मागीर आयज पळयता पावलू हादीन जें पळयतालो तें आतां दुसरेच भाशेन पळोवंक लागला. आयज आमकां जेजूचीं उतरां इतलीं बरीं आहात, कितलें सांगपाक आहा तातूंत. देवान सगळें जें घडलां तिचो जेजू आसा. तो जावन आसा कोणशा सुंदीचो फातर म्हूण आमकां सांगलां. म्हणजे सगळें ताचेर आदारलेलें आसा, थिरायलेलें आसा. तें आमकां दिश्टी पडोंक ना. पूण ज्या दिसा तो आमचे दोळे भावार्थाचे उक्ते कोत्तलो त्या दिसा हें आमकां दिसोंक लागतलें की आमी सगळीं जाणां ताचें सवें आसा, भोंवता आनी जियेता. तें दिसूंक लागलें की ना मागीर आनी कितें जाय आमकां? आमकां बावतिस्मा वरवीं जेजूच्या एकवटान आमी जियेता. होच जेजू जो सगळे मदें आसा तो म्हजेय सवें आसा आनी तो सगळें एकवटान दवरता. आमी कांय व्हडलें करूंक फावना पूण आमी ताका जितलो जाता तितलो सहकार करूंक जाय. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो त्या बागाक म्हण हितून तो वावर दिता आनी तो वावर आमी जो कोत्ता ती पूर्णपणे करूंक जाय. सो खुशेन करूंक जाय ताचेर विस्वास दवरून. आनी मागीर सोंपेपणी तें सगळें घडोवंक लागतलें. अशें पावलू मागीर तांकां सांगता, तुमी जे नकळो आसलेल्यात तें आतां म्हाका कळलेलें आसा. आनी तो
ते पळय क्रिस्ताचे पाटलावदार आसलेले तो जेरुजल्याक वता थिंचोर ते जाणा आसलेले की वो आदी आमकां मारून उडयतालो काडून उडयतालो वो आतां आमचे मदें आमचे भितर आतां येयलेलो आसा. अरे बार्नाबास मागीर तांकां सांगता कितें जालें पळय तें देवाचें दर्शन ताका घडलें जेजूचें दर्शन घडलें आनी ते मेरेन सावन तो सगळोच बदललेलो आसा. तो आदले भाशेन ना आतां. ताचे भावडाचे दोळे उक्ते जालेले आसा आनी तांकां सांगता वय जेजूच्या नांवान तो आतां परगटूंक लागला. ह्याच जेजूक तो नाकारतालो आनी ताच्या मुन्यारांक तेन्ना जेजून ताका सांगलें कित्याक म्हणून म्हाका पिडापीड दिताय. कोणाक पिडापीड दिता हांव? तुज्या पाटलावदारांक. म्हणचे हे पाटलावदार पळय आसात ते जेजूचेच कुडीचे सांदे हें ताका दिसची पडलें आनी ते मेरेन सावन तो जेजू पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार जालो. आनी दुसऱ्या वाचपान आमकां जुवांव सांगता कशे भाशेन जेजूक आमी तर वळखता जाल्यार ताची उतरां ताची कोरण्यो आमचे सवें दुसऱ्यांक दिसती पडोवंक लागतल्यो. कित्याक ताची येवजण ताची उतरां सगळीं आमचे सवें आसा. तो आमचे सवें आसा आनी आमी तांचे सवें आसा. तो आमचे सवें उलयतलो आनी कशे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें दुसऱ्या वाचपान आमकां सरांश करून सांगलेलो आसा. भयणान भावनो ताका तर आमी एकवटून रावत आमी सदांच आसा पूण ही तर जाणवाय हें तर आमचें आसप आसलें जाल्यार सोंपेपणी जशे भाशेन एक फांटो दाखयलेलो आसता आनी त्या वेलीक मागीर म्हणून हितून फांट्याक फळां जातात तेच भाशेन आमचें सवें आमी कांय करची गरज ना. फकत ताका एकवटून रावली की तो आमचें सवें शुभां फळां दितलो. हें ताणें सांगलां आमकां. ते भाशेन आमी जिवया. एक पाटी आमकां कळ्ळें की ना आमचें जिवीत मागीर सादेपणी आमी जियेतले. व्हडलें कांय आसचें ना पूण सादेपणी सादारणपणी आमी सगळें करूंक लागतले. कित्याक आमी एकसुरी ना. आमी ताचें सवें आसा. हें सगळें ताचें सवें घडटा तें आमकां दिसोंक लागतलें. हाका फुडें आमकां बिएटिफीक विजन म्हणटा पूण हांगसरूच संवसारांत आसतना हें आमकां सगळें उगडापें करून देवान दिलेलें आसा. जेजू सवें हें सांतां भक्तांनी अणभवलेलें आसा. आमचें जिवीत हांगसर आसलेल्यांचें कितलें बदललेलें आसा. हें आमकां देणें मेळच्याक आमी मागया. देव आमकां जेजू आपल्या पुता वरवीं हें खरें फाव करतलोच केलेलें आसा पूण अदीक खोलायेन करच्याक सदांच विसरो नाकात. जेजू जशे भाशेन मागण्यांत आसतालो तेच भाशेन आमी मागण्यांत रावया. आनी ताका लागून हांव तुमकां सांगता सदांच 5 मिनट तरी न्हिदच्या आदीं जेजूक सगळें समोर पियात आनी ताचे बरोबर न्हिदोंक या. तो आमचे भितर आसा. तो आमची सगळीं चिंतना भावना आमकां कळनासतना सगळीं थाऱ्यार हाडटलो. आनी सकाळीं ताचे सवें आमी उठल्या की ना ताका एकवटून रावली परतून तो आमकां दीसभर कशे भाशेन ताच्या मार्गांत चलूंक ताचे वाटेंत चलूंक उजवाडोवन आमची चिंतना ताच्या स्वतांत आमचें जिवीत परिपूर्ण करतलो. ही ताची येवजण आमचे पासत. आमी ताका सहकार करूंक हे भाशेन मागण्यांत रावया आनी पळयात सगळें मागीर शुभां फळांनीच बरोवन येतलें. आमचीं उतरां कोन्यो चाल जेजूचीच जातली. आनी दर दिसा आमी म्हण हितून वाडत वेतल्या. कित्याक ताणें आमकां फिक्स करूंक ना. दर दीस एक नवो दीस आनी दर दिसा कितें नवें घडटलें तें तोच जाणो. ताचेर बावड धरून परवाशान ताच्या प्रिती मोगान बरोवन येवया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उलटेन दवरया. दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचें सवें बरोवन येता. पांयाचीं बोटां आसात थिंचोत्तान तकले मेरेन सगल्या आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी मनांत भावनांनी आत्म्यांत सगळीं आमी जेजून गोच बरोवन येता. सगळें आमचें सवें आहा तितलें जेजून बरोवन आयलेलें आसा. तें जेजू सवें आमी सुस्कार भायर सोडटना दवरया. आमी ताचें सवें रिगून दवरया तें आनी तो आमकां आपल्यापणान आपल्या पवित्र आत्म्यान आपल्या जिवितान पवित्र त्रित्वेन आमकां भरून आमचें जिवीत देवाची येवजणे प्रमाणे आमकां जिवंक
घोटाय दितलो, बळ दितलो आनी आमी सो खुशेन हे भाशेन जेजूक एकवटोन जियेतले हांव. असलें जिवीत सादतना आतां आमी आमचो जो भावार्थ आसा जेजून दिलोलो, जेजून आमकां उगडापे केलेले आसा हो मिस्तेर, तो आतां आमी उबी रावन उचारुया आनी तातूंत आमचें जिवीत खोलावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची मागणी देवा मुखार मांडया. देव आपल्या शिसांचो मोग कोत्ता, ह्याच विस्वासान आमची मागणी उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका गावन जातलो. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरणाक उक्तें मन धरूंक आनी अडचण्या मदें आपल्या कोरण्यांनी आनी शिकवणेन भावार्थ्यांक जेजूची गोवाय जावंक सारको मार्ग दाखयल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमी पवित्र स्नान घेतलोल्यांनी जेजूक गोवायकी दिवंक आमची जबाबदारी वळखून पवित्र आत्म्याच्या बोलान सदांच उर्बेवंत आसूंक आनी समाजीक तशेंच मानसीक निती खातीर झुजूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी अदीक करून पवित्रान घेतलोल्यांनी भावा भयणांनी कसल्यो येवजणी फुडें काडटा तेन्ना जेजूची शिकवण मनान धरून त्यो काडूंक आनी परजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी इलाज दिवंक तशींच वॅक्सीन तयार करूंक जायते वावुरलीं. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांकां आपली वावराची कुशलकाय मेळोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमचे फिरगोजेंत वावरूंक आनी गोवायकी दिवंक आमकां सदांच उर्बा आसूंक आनी आमची फिरगोज भावार्थाचो फोलेर जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका.
आमची खाजगी मागणी आतां मनांत हाडया आनी चड करून कितले जाण जे दुसऱ्या पासत वावुरतात आमचे पाद्री भाव आख्ख्या भारतांत आनी आख्ख्या संवसारांत कितलेशे जाण कोविडाक लागून मेलेले आसा आनी आतांय सीक आसात त्याच प्रमाणे कितलींशीं जाणां भयणां आमची मोठवाशी तीं दुसऱ्यांची सेवा करतात आनी तातूंत तांकांय कोवीड जालेलें आसा हॉस्पिटलांनी आनीक कोण ना तींच वावुरतालीं तांकांय जालेलें आसा तांतलीं थोडीं जाणां मेलिल्लीं आसात त्याच प्रमाणे खूब पाटी घरांत पाय माई तांकांय जालेलें आसा तीं दुसऱ्यांचो परामर्श करता आनी तींच केलीं जाल्यार भुरग्यांचे मागीर हाल जातात असलें सगळ्यां पासून आमी आयज मागया कितलीं जाणां दुसऱ्यां पासून आपलें जिवीत खर्चितात आनी तांकांच जावन तीं बी आतां खूब पिडेंत आसात ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया Jezuच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. भयणीनान भावनो आमी ह्या कोविडाकूच लागूनच न्हय पूण हाल्ली कितलींशीं काजारां सारकीं धरोनान कितलेशें आपलेपण तांचे मदें आसा तें सगळें देवा सोबें धरून तांणी देवान जसो मोग केला ते भशेन करच्याक ही तांकां करपा मेळच्याक एकामेकाक समजून घेवन आनी हे भशेन जेजू सोबें एकामेकाक बोगसूंक समजूंक आनी फुडलीं पावलां देवाची येवजणे प्रमाणे मारूंक कित्याक हें एक नवें जिवीत आमी एकसूरपणान जियेलेलीं आसा पूण आतां दोगांय एक जातात तें सोंपें न्हय आनी चड करून आयच्या काळांत आख्ख्या संवसाराक अशींच काजारां धरोनान आमी देवा कडेन मागया कित्याक हो एक साक्रामेंत देवान जोडलेलो पूण तोच आमी मोडटा पातकाक लागून तर ह्या आमच्या सगळ्या भावा भयणी पासत मागया Jezuच्या नांवान बाबा हे मागणी करता तुका. भोव मोगाळ बापा पवित्र स्नानाच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां तुजे गोवाय केल्यात पवित्र आत्म्याच्या बोळान न्हय फकत उतरांनी पूण कोरण्यांनी दुर्बळां सवें मोग आनी हुस्को दाखोवंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. आमेन C30 रुपये भांगार मागिनाय पेज 41 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिना आको संसार तुजो सायबा आमची काळजां तुका जाय कशें मोपन दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक हांव येता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान मागणी आनी देणी देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गींचे बापा जेजू खोरी दाखवेल आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे मदें ताणें उपजयल्लो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडोय हे परी आमची खालती बेठोवणी तुका मानो आनी आमच्यो दर दिसाच्यो चालत्यो साद्यो कोरण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळादीक जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं
तुमचे सव्यास आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी करोराचें हें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुरो जीवन मोना पोरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाच्या माये सांगाती, तिचे पती बागयोन झुजाय, बागयोन दौरून दोत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. ह्या जेजूच्या एकवटान आमी सदांच आसा, तर सगळीं आमची इंतेसां मागणी मनांत आनी काळजांत हाडया. बाकीचीं जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी आमच्या मागण्यांनी दवरया आनी जेजूक एकवटोन तांचे पासत आमी मागया आनी तांकां आनी आमकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या एकवटान सदांच बाळगून दवर म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक बुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसराजेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हणून हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 54, 54, D14, Jesu दाखवेल आमी फांटे. Page 54, D14. Jesu दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जीवन आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जीवन आमी
घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या सुर्गींचे बापा, आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता, ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जिवं. सगळें आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरों. सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीश म्हूण ओळखून आनी तुका बापा मोहिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसोगत बसा. कोवीड वाडत आसा तें आमी सगळीं जाणा. हाचो परिणाम आमी जाणा कशे भाशेन जाता तो लोकांचेर. ताका लागून जाता तितली म्हणटात ती जोम्यांनी एकठांय जावं नाकात. इगोर्ज आमी ताणें सांगलां ते प्रमाणें बंद करूंक ना, कित्याक चड लोक येना, थोडोच येता, पयस पयस बसतना आमी. ताका लागून मागया आमच्या लोकां पासत आनी मागतना आमी दर दिसा केन्ना सान आतां आमी सकाळीं 5 उठोन 5च्या आदीं उठ्ठा, पूण 5 आमी पवित्र भोजन दवरता सगल्या आमच्या लोकां पासत मागच्याक. तें आमी सोडूंक ना. खूब तोकस येवचो पडटा, आमच्या सांकिस्तांक वेगीं उठून येवचें पडटा. ते येतात, हो सगळो तांचो वावर तुमचे पासतच, म्हणजे आमच्या लोकां पासत. हांगसरल्या गोंयच्याच न्हय, पूण गोंयचो लोक आख्ख्या संवसाराक आसा, पूण सगळो क्रिस्तांव लोक आमचोच आनी हेरूय आमचेच, कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजू सव्या आसा. थोड्या जाणांक ती घडणी घडलेली आसा, थोड्या जाणांक आजून घडोंक ना. क्रिस्तांव पर्यंत थोडी आसात, पूण आजून क्रिस्तांव सवेन तांचो अणभव घडोंक ना. जेन्ना घडटलो तेन्ना आमी सगळीं जाणां जागृत जातले आनी खुशेन ताका एकवटोन वावर करतले. म्हणटच हाका लागून आमी मागणें करीत आसा. आयताराचो म्हणणें आमी 6 पवित्र भोजन दवरलेलें आसा. हेर दिसांनी 5. 6 आमचें इंग्लीश भाशेन मीस आसता, कोण लोक येना हांगसर, कित्याक चड बेगीन जाता म्हणून. पूण यूट्यूबाचेर ऑफिशियल बजिलिका बॉन जेजू ताचेर खूब लोक हजारांनी भाग घेता. ते भायर 7 आनी 8 मिसां आसतात, तातूंतय खूब हजारांनी लोक भाग घेतात. कित्याक ही आमकां आवड आसा जेजूक एकवटोन रावपाची. फकत कोमयां घेवंक जायना, पूण आमच्यान ओत्मीकपणी ताका एकवटोन रावंक जाता आनी तो आमचे मदें येता, कित्याक तो सगळे स्वातीचेर आसा, आमचे भितर आसा. तर हे भाशेन ती जागृत जातात. आमची मिसां आयताराची म्हणून ती दवरलेली आसा. आतां 9:15 आनी 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. हेरा दिसांनी 7 आनी 8. आतां चड तर हें वाडत जाल्यार सोयर मायाचें म्हणून आतां ताका इतलीं वर्सां भोगतलीं, म्हत्वाचो दीस तो. पूण कोवीड तर चड वाडत जाल्यार आमी थंयसर मीस घेवचे ना. तर सोयर म्हयन्याचे सायबाच्या कपेलान आमी मीस दवरता 10 वरांचेर आमचे भाशेन. तर आमी सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सोरपुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच आनी सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें जेजू सोडे भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें.
आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत रावत सगळें बापाक वाकाणटा हांव. Amen. आमेन. Page 142, K8, O morono jivita, K8. O morono jivita, kalis amche odmekta, nirondor bagi jine, monantlan upsut yeta, zogan ami podeshi, zogan dukancha konan, amche gordon am zogan, amche suk sorga rajan, amcha bapa shiweta, tacha mogacha kapan, baba boynicha bangra, dadoshi saucha sasna.